वास्कोच्या IMS कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्याची घडणूक. कॉलेजीच्या कॅन्टीनात विद्यार्थ्यांनी बिर्याणी खाल्या उपरांत फूड पॉयझनिंग जालें म्हणून माहिती. 7 विद्यार्थ्यांक हॉस्पिटलात घाल्यात. सर ती मेसेज आयिल्ली की अशें जाला तुमचे जाल्यार एडमीट केला हॉस्पिटलान म्हणून. मागीर हांव सकाळीं आयलें सर पळोवपा खातीर. तसो बरो आसा पूण ताका लूज मोशन आनी उलटी जाता आनी थंय भरपूर आनी राती फिवर बी आयिल्लो. ते म्हणटा की आमी बिर्याणी खाली आनी जाली म्हणून अशें म्हणटाले. आमकां सारकें खबर ना न्ही. टोटल कितले भुरगे आसा? 80 भुरगीं आसा. आनी एडमीट कितले जाण आहा हांगासर 7 जाण काय 6 जाण कितें आसा ह्या हॉस्पिटलान? आनी तेंचे पेरंट्स बीन येयले? तें कांय खबर ना सर म्हाका. हांव म्हज्या चल्या वांगडा आमकां कळ्ळें न्ही राती. मागीर सकाळीं हांव धांवून आयलें पळोवपाक. आतां कसो तुमचो? आसा बरो आसा पूण लूज मोशन मातशें चालू आसा. एक 4 फावटी कितें जालें ताका सकाळच्यान 4-5 फावटी पूण उलटी जावं ना आनी ट्रिटमेंट चालू आसा न्ही सलायन लायत आसा बरोबर. उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलीस चौकशेचे आदेश दिल्यात. Actually, the issue has not been officially reported to me yet, but from some sources, I just came to know today afternoon that few students from Goa Shipbuilding College are being admitted in hospital on account of food poisoning. Actually, even we don't know the exact cause of food poisoning, but I have already given instructions to EI Mormugaon to find out the cause, and I'll be also calling the in charge of that college to know the exact cause of food poisoning. फूड पॉयझनिंगाचे कारण सोदूक FDN कॅन्टीनात वचून सॅम्पल घेतल्यात. बिर्याणीचे सॅम्पल मेळ्ळे ना, मात उदक, पावडर आणि हेर बिर्याणीक वापरपी सामानाचे सॅम्पल घेतला. कळटा ते प्रमाण कॅन्टीन खंय एकल्यान सब लिजार चलोवपाक दिल्ले. फूड पॉयझनिंगाची घडणूक घडल्या उपरांत ते परत घेवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या म्हूण माहिती. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.